नमस्कार म्हणजे मोगा इश्टानो, हांव प्रणाली आनी प्रणालीज कुझीन आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा। आयज आमी करया ग्रीन मसाला मॅक्रेल फ्राय, जे खावपाक चड बरें लागता। तर यो सुरवात करया। तर ताका लागून हांवें हांगा फ्रेश बांगडे घेतल्या। हे बांगडे उदकान बरे पैकी धुवन घेतल्या आनी साफ करून तांकां अशे दोनी सायडींनी कात्रे घालून घेतला। हे पळया, अशे दोनी सायडींनी बरे कात्रे घालून घेतला। आतां हांकां आमी मिठाक लावन घेवया। तर तातूंत घालता एक ल्हान चमचो मीठ आनी हें मीठ आमकां ह्या बांगड्यांक बरे पैकी लावन घेवपाक जाय आनी एक 5 ते 10 मिनटां खातीर काडून सायडीन दवरया। ताज्या उपरांत तातूंत घालता एक ल्हान चमचो हळदीचो पिठो, एक मोठो चमचो घालता मिरसांगेचो पिठो, एक मोठो चमचो घालता आले लसणाची पेस्ट आनी हें वेवस्थीत आमकां सगळें बांगड्यांक ते लावन घेवपाक जाय। अशें बरें वेवस्थीत लावन घेवया। अशें तांकां दोनी सायडींनी सारून घेयात आनी एक 10 मिनटां खातीर काडून मॅरिनेट करपाक दवरया। ते जाले उपरांत आमी ग्रीन मसाला पेस्ट तयार करून घेवया। तर ताका लागून हांवें हांगा एक चुडी ओली कोथमिरेची घेतल्या, ती हांव मिक्सरान घालून घेता। तातूंत मागीर हांवें हांगा 7 ते 8 लसणीच्यो पाकळ्यो बऱ्यो सोलून घेतल्या, ती तातूंत घालून घेता। थोडीशी आमटाण घालून घेवया। हांवें हांगा थोडे आले बरेशे धाडावन घेतल्या, तेय घालून घेता। अर्द इंच घालता तिकी। ताज्या उपरांत हांवें हांगा ल्हान कांद्याचो अर्दो घेतला, तो तातूंत घालून घेवया। तातूंत मागीर 2 हरवी मिरसांगो घालून घेता, ह्यो अश्यो बऱ्यो मोडून घेवया। ताज्या उपरांत तातूंत घालता एक ल्हान चमचो हळदीचो पिठो, चवी पुरतें मीठ घालून घेवया। हांवें हांगा अर्दो चमचो घेतला। अर्दो लिंबाचो रस पिळून घेता। तातूंत मागीर थोडें उदक घालून हें आमकां बरे पैकी वांटून घेवपाक जाय। हांगा चडूय उदक वापरप ना, नाजाल्यार ती पातळ जातली। हें मिडियमूच आसपाक जाय। तरी वांटून घेवया आनी ही पळया आमची ती ग्रीन मसाला पेस्ट वांटून तयार जाल्ली आसा। आतां आमी ते मॅरिनेट केल्ल्या बांगड्यांक ती पेस्ट 2-3 चमचे घालून घेवया आनी त्या बांगड्यांक अशें बरे पैकी ती पेस्ट लावन घेवपाक जाय आनी एक 15 मिनटां खातीर काडून मॅरिनेट करपाक दवरया। ताज्या उपरांत कायलीन थोडें तेल घालून घेता आनी हें तेल आमकां बरे पैकी तापपाक दिवपाक जाय। तेल अशें बरें तापलें म्हणटकच तातूंत तो ग्रीन मसाला पेस्ट घालून घेवया आनी तोय आमकां एक 5 मिनटां खातीर असो बरो भाजून घेवपाक जाय। तो भाजून जालो म्हणटकच तातूंत घालता अर्द ग्लास उदक, चवी पुरतें मीठ घालून घेवया, मिक्स करून घेता, अशें बरें धवळून घेवया आनी ताजेर झांकणें धापून हें आमकां थोडे वेळ शिजोवन घेवपाक जाय। एक 10 मिनटां खातीर शिजोवन घेवया आनी 10 मिनटां उपरांत पळयात आमचो तो ग्रीन मसाला पेस्ट असो बरो शिजोवन तयार जाल्लो आसा। आतां तातूंत ते मॅरिनेट केल्ले बांगडे एक एक करून सवका अशें घालून घेवया आनी ते बांगडे आमकां ह्या ग्रीन मसाला पेस्टा भितर भाजून घेवपाक जाय। तातूंतच फ्राय करून घेवया। तो मसालो त्या बांगड्यांक असो बरे पैकी लावन घेवया, अशें बरें सारून घेयात आनी थोड्या वेळान हें आमी दुसरे वटेन परतून घेवया आनी दोनी सायडींनी हें आमकां एक 10 ते 12 मिनटां खातीर भाजून घेवपाक जाय। आनी हो पळया अशे तरेन तुमचो ग्रीन मसाला मॅक्रेल फ्राय खावपाक तयार जाल्लो आसा आनी हो खावपाक एकदम रुचीक लागता। तर तुमी ही रेसिपी एकदम मुद्दम करून पळयात आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळ अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन, तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।